कोणाकडे कितलो ओवर आहा तो कोणाकूच खबर ना आणि हे अजून पासून कोणी ओपन करूंक ना खंयच्याच मायनीन जावं गव्हर्नमेंटान जावं डायरेक्टरेट ऑफ मायन्सान. ते कित्याक ओपन करपाक जाय तर फाल्यां एक कोणाचो ट्रक आसा तेका तो ट्रक परत उबो करपाक 1.5 ते 2 लाख रुपया खर्च आसा. म्हणजे तेजे इंजीन काम धर, तेजे पेंटिंग, पासिंग, इन्शुरन्स बी म्हणून तेजो पासिंग करता म्हटल्यार 1.5 ते 2 लाख रुपया खर्च जातलो. तेज्या परसूय थोड्यांक चड जातलो कित्याक ट्रक आयज ते कळमेल्ले आसा अक्षरशः. बॅटरीचे पोतान नेवे घालचे पडटा तांकां. तर ते उबे करून फाल्यां तितले तांकां काम मेळटलें काय कितें, कित्याक हेच्यान पयलीं तांकां हे सरकारान फटयल्लें आसा. आणि आता हे गव्हर्नमेंटान हे मायन ओनरान हे सुरू करच्या पयलीं तेंच्या कडल्यान म्हणजे हे डायरेक्टरेट ऑफ मायन्सान लोकांक पब्लीश करपाक जाय खंयच्या मायनीचेर कितलो ओवर आसा तो रॉयल्टी पेड, म्हणजे आता उखलूंक मेळटलो तो. हे आमी मागलेले आसा ते आमकां केन्ना मेळटलें खबर ना, पूण हांव तांकां सांगूंक सोदता तेंच्यांनी पयलीं हे लोकांक सांगचें. कित्याक हे फाल्यां ट्रक सारके करून चलयत जाल्यार तांकां पयशे जाय आनी परत फाटले फावट जाल्ले तशेंच तेंचेर प्रॉब्लेम जातले आनी परत ते लॉनान पडटले. आनी गव्हर्नमेंटा कडेन म्हाजी एक विनंती आसा शिवसेनेची की तेंच्यांनी हे ईडीसी आसा जावं आनीक खंयचे तरी मार्फत ते पयशे दिवंक शकता हे लोकांक हे ट्रक उबे करपाक, जाल्यार तेंच्यांनी ते तांकां लोन म्हणून दिवचें आनी जशे तेंचे पेमेंट्स जाता तितून कट करून घेवचे. कित्याक आयज तेंच्या कडेन खुबशे लोकां कडेन अशें जालां की आतां ट्रक उबो करतलो जाल्यार पयशे ना. तेणी कितें करचें, तेज्या नांवार ट्रक आसा तर तेंकां तेणी विथआउट इंट्रस्ट जावं कितें थोडोसो चार्ज करून तेंकां लोन दिवचें. म्हणजे गव्हर्नमेंटानूय थोडीशी रिस्क घेवकूच जाय. पूण म्हाका हांव अजून परत सांगूंक सोदतां हे सगळ्या प्रकरणांत मोठो एक घोटाळो जाल्लो आसा. फाटल्या दिसांनी आमी म्हटलेलें कित्याक तर आयज पासून तेंच्यांनी ओर कितलो कोणा कडेन आसा तो स्पश्टीकरण केल्लो ना, खंयच्या मायनीर आहा तो केल्लो ना, फक्त ही तोंडाची उतरां आसा अमको आसा आनी अमको आसा म्हणून. घोटाळो म्हणजे कसो तर हे आतां रॉयल्टी पेड ओवर म्हणटा पळय तो, त्या टायमार तांकां सांगलेलें की इमिडिएट तुमी मायनी बंद करा आनी 15 तारखे पयलीं मार्चाच्या तुमी मशिनरी भायर काडा म्हणून. पूण हांगा 15 तारीख म्हटल्यार ओवरूच एक्स्ट्रॅक्ट करीत रावले आनी तो ओवर आयज हे पळय रॉयल्टी तेन्नाचे बॅकडेटीन पे करून तेंच्यांनी तेन्नाचे हेतून पे करून तो ओवर सुद्दां तितलो ना असो म्हणटा हांव. तो ओवरूच तितलो फिजिकल तो ओवर ना, रॉयल्टी जरी पे आयज फाल्यां तेंच्यांनी दाखयली जाल्यार तो ओवर दाखया, ओवर थंय ना तो. आनी दुसरें म्हटल्यार हो गव्हर्नमेंटाच्या हातीन येवपाक जाय आसलो, तो गव्हर्नमेंटान आमच्या तो मायन ओनरांचो म्हटलो, म्हणजे हेच्या फाटल्यान मिली भगत आहा. आमी एक आरटीआय घातला, मायन्स डायरेक्टराक दिला पळय 3 तारखेक आयज ते तुमकां दिता कॉपी. तर तेतून कितें म्हटलां की खंयच्या टोटल रॉयल्टी पेड ओवर कितलो आसा. कोणी 9 मिलियन म्हणून कितलो म्हणा, म्हाका रॉयल्टी पेड कितलो आसा तो कळपाक जाय आनी नॉन रॉयल्टी, कित्याक सीएम म्हणटा हांगा रॉयल्टी पेडूय केल्लो आसा आनी नॉन रॉयल्टी पेड करिनासतना बी आसा म्हणटा तो. पयर तेजी प्रेस हांवें आयकलेली. तर तो दोनूयलो कितलो आसा तो आमी मागलेलो आसा.